भाजी येवन 8-9 प्रकारची भाजी आमची सद्या गोंयांत सेल्फ सफिशियंट आसा. म्हळ्यार जी भाजी पिकयता ती आमकां पावता एक वेळेक चडय जाता आनी ह्या कारणाक लागून आमचो इम्पोर्ट गेले 4-5 वर्सांक खूब असो कमी जाला. ह्या प्रकारचे 7-8 प्रकारची भाजयो आमी हाडत ना आनी हाका लागून 20 ते 25% इम्पोर्ट आमचो बेळगांवसान हाडपाचो कमी जाला. तुमी 7-8 भाजी म्हणजे खंयच्यो भाजी कमी जाल्या हाडपाच्यो? त्यो आमची तवशी आसा, भेंडी आसा, चिटकी आसा, बॉटल गॉड म्हणल्यार कोकोणदुदी आसा, जिती मिरसांग आसा, वांयगी आसा, कॅबेज आसा. ह्यो सद्या आमी हाडत ना बेळगांवसान. आनी तुमी म्हणलें की वाड जाला शेतकऱ्यां मदीं, सो तांकां हेवूय वाडला, पयशे दिवप आसता पळय तुमचे तितून वाड हय जाला? हय सादारण 658 मेट्रीक टन्स भाजीची वाड जाला. सो शेतकाराक भाजी कितली पिकयली सो रेटीचो आनी तो खंय दिवपाचो कोण व्हरतलो हे प्रॉब्लमूच ना. आनीक आमची गोंयांक पयलीं आमची 15 आसली प्रोक्युटमेंट सेंटर, आज ती 17 आसात. म्हळ्यार 2 प्रोक्युटमेंट सेंटराची वाड जाली. हें कितें सांगता की लोकांची भाजी वाडली म्हणून ही सेंटरां वाडली. 200 शेतकरी एड जालात आनीकय एड जातले. सुरण हें कितें जाता की तें घेतलें हार्वेस्ट केलें तें पाड जायना, तें उरता. सो पेरिशेबल तें व्हडलेशें जायना आनीक सुरणाक खूब मार्केट आसा. आजून गोंयांक आमकां जाय तितली सुरण प्रोडक्शन जायना. सो जे शेतकरी आसा जांकां शक्य आसा सुरण प्रोडक्शन करपाचें ते तांणी तातूंत वचपाक जाता. दुसरी गोश्ट आमच्यो ड्रम स्टीक म्हळ्यार मुस्काची सांगो ज्यो आसात त्यो आमकां गोंयांक पावच ना, आमकां सगळी भायल्यान हाडची पडटा. हो एक प्रकार गोंयांक खूब बरो जाता. त्या खातीर ज्या लोकांक शक्य आसा तेणी मुस्काच्यो सांगो म्हळ्यार ड्रम स्टीक प्लांटेशनाक वचचें. हातूंत हायब्रीड वरायटी आसात म्हळ्यार ल्हान झाडांक खूब सांग लागतात. ह्या वरायटी गेले जायत तर ड्रम स्टिकाक खूब फायदो आसा.